तेच सी दिल्ली इलेक्शन रिजल्ट सगळ्यांनी चयला आनी दिल्ली आम आदमी पार्टी फकत BJP कडेन जगनासली ईडीको जगताली पुलिसांक जगताली सगळे इलेक्शन कमिशनराक जगताली सगळे फोर्स आम आदमी एगेन्स्ट आहले तरी आसतना आम आदमी पार्टीन सामकी बरी फायट दिली आनी तो सीट जिखल्यात कांय लिडर आमच्या पिड्यार जाल्यात तांकां कित्याक तांकां डायरेक्ट तेंगे BJP एमूच आसली तांकां उडोवपाची कित्याक हे टायमार BJP ते केशे भाशेन दिल्ली जाय आहलें आनी दिल्ली आम आदमी पार्टी वयर येता कित्याक ऑपोजिशन फकत आम आदमी आहलें हेका BJP सो ताका इतलो प्रेशर तेमी येयलो आनी ते सक्सेसफूल जाले करपाक तरी आसतना आमचे जायत जिखलेले आहा आमची फायट अजून उरतली कंटिन्यू आसतली आम आदमी पार्टीची आनी काँग्रेसाक अलायन्स केल्या बरें जावपाचें. सी काँग्रेस तूं जाणा आसा हरियाणाक कितें जालां तें हरियाणा फकत 3 सीट मागलेली तें दिलें ना थिंग जर सीट दिल्ली जाल्यार थिंगाय काँग्रेस थिंग गव्हर्मेंट आसतालो पूण काँग्रेसान थंय तर आसलें आतां काँग्रेसा लागून कितले सीट पिड्यार जाले आतां तांकां कांय व्हडली सीट वोट्स पडनाय पूण ती फकत आम आदमी पार्टीक उडोवपा जाय म्हूण तेमी ते बसयले. इफेक्ट गोंयांत तुमचेर कितें आसा? आमची इफेक्ट थंय कांय जावपा ना सो आतां आमी आनीकय काम करतले आम आदमी पार्टी गोंयांत आनीक काम करून ग्रावंड वर्क आनी करतले कित्याक आमचो पंजाबाक गव्हर्मेंट आसात आतां आमचे लिडरूय आतां कॉन्सन्ट्रेट करतले आमी आम आदमी गोंयांत वाडोवपाक. The main face of your party and the founder, Kejriwal, has lost. So do you think that will affect your across the country? म्हाका दिसना कित्याक आतां केजरीवाल कितें आतां फक्त तो ग्रावंडाचेर काम करपा मनीस फक्त ग्रावंडाचेर येवन आपली फक्त ती पार्टी हांकां बिल्डअप करतलो ती म्हाका 100% गॅरंटी.